उभी घालया. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तू आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोकळीस्ता करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोकळीस्ता करता स्तुती आराधन. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. पवित्रज्ञा पाराक्लिता करता स्तुती आराधन. अज्ञात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. अज्ञात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. आयल्या बापा तुझी चरणी करच्याक स्तुती
पवित्र उंड्यार हजाराच्या म्हज्या स्वादीक जेसू तुका हांव नमस्कार करता, तुका हांव प्रणिपात करता, तुका हांव अर्घा दिता। आयचो हो वेळ, आयची ही घडी तुवें म्हाका दिलाय। सुम्या जेजू, आमी आयल्या तुजे चरणी, तुजो मोग नियाळूंक, तुजे बेसांव घेवंक, समाजाक वचून तेंच बेसांवांत हांव बरोवन तेंच बेसांव हांवें पेल्याक वांटून दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या हर एका मेटांत तूं म्हजे सांगता आसाय। हर एका अपायांत, कश्टा विघ्नारांत तूं म्हाका राखून व्हरताय। तुज्या सारक्यासो आनी सुरपायाचो खर्न तुवें ह्या संवसाराक तुजें मिसांव करूंक तुवें म्हाका आपोवन हाडलाय। मोगाळा जेजू, तुजे समोर आमी आयल्या। सुम्या जेजू, हो थोडो वेळ तुजे सांगाता खोरसूंक, थोडो वेळ तुजे कडेन उलोवंक, थोडो वेळ तुका आयकोंक तूं आमकां फावो कर। हे मागणें आमी करता तुज्या त्या पवित्र नांवान। आमेन, आमेन। परत काळजां धांवन हर एक उतरां आमची कर्ण सुरवेर घायले खांतार परत आमी गावया। आयल्या बापा तुजे चरणी, आयल्या बापा तुजे चरणी, तुझ्या स्तुती आराधना। आयल्या बापा तुजे चरणी, तुझ्या स्तुती आराधना। देव आमचो उदयाळ, सर्पण करता नमस्कार। देव आमचो उदयाळ, सर्पण करता नमस्कार। हालेलुया, 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 हालेलुया। उदयाळ, सर्पण करता नमस्कार। देव आमचो उदयाळ, सर्पण करता नमस्कार। जर कोणाक बसोंक जाय तर तांणी बसयत। मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, आमी हांगासर आयिल्ल्याचो उद्देश कितें? आमचो उद्देश जावन आसा एकच, ते जावन आसा जेजू क्रिस्त।
आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्त ना जाल्यार आमी कितेंच करूंक शकना. आमच्या जिवितांत आमी जायते मागणे करता. आमच्या जिवितांत आमी हर एक फावटी आमकां हर एक आशा आसता. पूण आमच्या जिवितांत कितें जायचें तें जाणा आसो तो जेजू क्रिस्त. आज त्या जेजू क्रिस्ताचे बेसांव घेवच्या खातीर आमी लागीं थावन ह्या पयस थावन आमचें काम सकड पयस दवरून थोडो वेळ जेजू सांगाता करसूंक आमी आयल्या. तशेंच आसतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत सकड आमकां जाय हाच्या की वर्तें आमकां जायचें जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्तान आपणा विशांत आपूण संवसाराक कित्याक आयलो म्हणून आपल्या शिसांक ताणें कळयलें. जेजूची साबार शिस्त जेजू सोडून गेलें. तशें आसतना जेजून आपल्या आपोस्तला कडेन विचारलें, सकड सांडून गेलें, तुमी वचोंक सोदतात गे, तुमी वचोंक सोदतात गे. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया. आमच्या जिवितांत जायती आमकां आशा आसता. तें करूंक जाय, हें करूंक जाय, तें जाय, हें जाय. आमच्या जिवितांत जेजू कडेन आमी मागणें करता. आमच्या जिवितांत कितें आमी मागल्लें तें मागता आसतना आमकां मेळटा आसतना आमकां संतोश मेळटा. आमच्या जिवितांत कितें आमी मागल्लें, कितें आमी आशिल्लें तें मेळनातल्या वेळार आमचो मनोभाव कसो आसता. हर एकल्याक आमकां संतोश जायचे. कश्ट येता आसतना आमचो मनोभाव कसो आसा. जेजू क्रिस्ताच्या त्या पाशावा वेळार आमी पळयता जेजू सांगता आसलें सकड सांडून गेलें. केवल थोडी व्यक्ती मात्र उरली. मोगाच्यान आमी दोळे धांपया, काळजांत थावन आमच्या मुखार आसच्या जेजूक पळोवया आनी विचारया, आमी आमकांच विचारया, म्हज्या जिवितांत कितले फावटी जेजूक हांवें सांडला. कितले फावटी म्हज्या जिवितांत जेजू तावन हांव पयस गेला. कित्या खातीर हांव पयस गेला. हांवें चिंतलें जायनातल्या वेळार गे. हांवें मागल्लें मेळनातल्या वेळार गे. मोतीक समाधान नातल्या वेळार. म्हज्या घरच्यांतय सेसामारांतय मोगाच्या मनशांतय संबंद पाड जाल्ल्या वेळार. पिडा आयिल्ल्या वेळार. वय जायते फावटी जेजू क्रिस्ताक आमी सांडला. जेजू क्रिस्ता तावन आमी पयस गेल्या. जेजू विचारता आपल्या आपोस्तला कडेन, तुमी वचोंक सोदतात गी. तेंचो सवाल आमकांय विचारता, तुमी वचोंक सोदतात गे. सा पेद्रो म्हणटा, सोम्या आमी कोणा सरशीं वचूं. तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. म्हज्या उपरांत म्हणा,
सोम्या सोम्या आमी कोणासरशीं वसू आमी कोणासरशीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताचे सस्नीक जिविताचे परत म्हणया सोम्या सोम्या आमी कोणासरशीं वसू आमी कोणासरशीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताचे सस्नीक जिविताचे वय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणानो सोम्याक सांडून आमी कोणासरशीं वसू आमच्या जिवितांत नजर घाल्या आमी कितें आमी आशेवचें कितें आमकां जायचें तें आमी विसरचे पयलेंच देवान आमकां दिलां कितें बेसांव आमकां जायचें आमच्या जिवितांत तें सगळें देवानच आमकां आमी विसरचे पयलेंच दिलां तशें म्हणटा आसतना मोगाच्या भावन आनी भयणानो म्हज्या जिवितांत कितें जायचें तो सोमी जाणा आसा तिका सोम्या कडेन मागया सोम्या राव तूं म्हज्या काळजांत म्हणून आमच्या जिवितांत संवसारीय संगती साबार आसात सगळ आज आसता फाल्यां पोरणें जाता परवां तें नास जाता पूण केदींच पोरणें जायनासतना नास जायनासतना आसचें जावन आसा जेजू क्रिस्त मात्र देखून मोगाच्या भावन आनी भयणानो सोम्याक आमी उलो मारया तुमचे जाप जावं दी जेजू तुंस जावन आसाय जेजू तुंस जावन आसाय म्हज्या जिविताचो आसरो जेजू तुंस जावन आसाय म्हज्या जिविताचो बरोवोसो जेजू तुंस जावन आसाय म्हज्या जिवितांत भलायकी जेजू तुंस जावन आसाय म्हज्या जिविताचो इश्ट जेजू तुंस जावन म्हज्या आसाय जिविताचो सैरो जेजू तुंस जावन आसाय म्हज्या जिविताक धैर्य जेजू तुंस जावन म्हज्या आसाय जिविताक बेसांव जेजू तुंस जावन आसाय कश्टांत सांगात दिवसो जेजू तुंस जावन आसाय चलवत आसतना म्हाका वयर वखलसो जेजू तुंस जावन आसाय म्हज्या जिवितांत हर एक जाणा आसो जेजू तुंस जावन म्हज्या आसाय जिवितांत कितें जाय तें दिवसो जेजू तुंस जावन आसाय म्हाका सासणीक जिवीत दिवसो जेजू तुंस जावन आसाय म्हाका मागणें करूंक शिकोवचो जेजू तुंस जावन आसाय म्हाका सोलोवंक शिकोवचो जेजू तुंस जावन आसाय म्हाका आपायांत राखचो जेजू तुंस जावन म्हज्या आसाय जिविताच्या हर एक मेटांनी म्हाका सांगात दिवचो जेजू तुंस जावन आसाय म्हज्या जिवितांत हांव एकसुर आसतना म्हाका सांगात दिवचो जेजू तुंस जावन आसाय कोणू समजनातल्या वेळार म्हाका समजोवचो जेजू तुंस जावन म्हज्या आसाय जिविताच्या हर एका मेटांनी म्हाका तो धैर्य दिवचो जेजू तुंस जावन आसाय वय मोगाचेनो म्हज्या जिविताच्या हर एक मेटार म्हाका आदार दिवचो तो जेजू जावन आसा देखून जेजूक आमी भजन करया म्हज्या जिवितांत तुंस म्हजो आदार जेजू तुंस म्हजो बरवोसो म्हज्या जिणेच्या वाटेचो सांगात तुंस म्हणून सोम्या कडेन आमी मागया तुमच्या कंतराच्या बुकांत पान D36 D36 काळीस मुझे लाले तुका मोच्या मोगाळ देवा नाविशीर तुझे पार म्हाका मुझ्या करया जिवा मुझ्या करया जिवा काळीस मुझे लाले तुका मुझ्या मोगाळ देवा नाविशीर मुझे पार म्हाका मुझ्या करया जिवा मुझ्या करया जिवा बलिदान कालवारीचे अर्पणायाचे
जेजूचे अर्पण राया जेजूचे समाधान हाडटा म्हाका दैवीक रेणे सर्गेचे दैवीक रेणे सर्गीचे तूं सोम्या मोसो आदारानी भरवसो जाचिणे वाटेर सांगात मोसो तूं सोम्या मोसो आदारानी भरवसो जाचिणे वाटेर सांगात मोसो काळीस मोचे लागेता तुका मोच्या ओगाळ रेवा नाविशेव तुझे भगवान म्हाका मोच्या दर्या जिवा मोच्या दर्या जिवा तुझे थंय नांव घेता सोदून तुजो आसरो सोदून तुजो आसरो मोजे सर्वोच तुका देता ना कोण म्हाका दुसरो ना कोण म्हाका दुसरो तूं सोम्या मोसो आदारानी भरवसो जाचिणे वाटेर सांगात मोसो तूं सोम्या मोसो आदारानी भरवसो जाचिणे वाटेर सांगात मोसो काळीस मोचे लागेता तुका मोच्या मोगाळ रेवा नाविशेव तुझे पगार म्हाका मोच्या दर्या जिवा मोच्या दर्या जिवा विशेव तूं नावुरतेल्याक सावळी मोताक सुकतेल्याक सावळी वोतां सुकतेल्या आसरो तूं निराश्रयताक आदार तूं निराधार्याक आदार तूं निराधार्या तूं सोम्या मोसो आदारानी भरवसो जाचिणे वाटेर सांगात मोसो तूं सोम्या मोसो आदारानी भरवसो जाचिणे वाटेर सांगात मोसो काळीस मोचे लागेता तुका मोच्या मोगाळ देवा नाविशेव तुझे वार म्हाका मोच्या दर्या जिवा मोच्या दर्या जिवा कष्टानी अनवरा सोम्या दी म्हाका आदार तुजो ती म्हाका आदार तुजो सांबाळ म्हाका तर तूं सोम्या उपकार मागता हांव तुजो उपकार मागता हांव तुजो तूं सोम्या मोसो आदारानी भरवसो जाचिणे वाटेर सांगात मोसो तूं सोम्या मोसो आदारानी भरवसो जाचिणे वाटेर सांगात मोसो काळीस मोचे लागेता तुका मोच्या मोगाळ देवा नाविशेव तुझे पगार म्हाका मोच्या दर्या जिवा मोच्या दर्या जिवा काळीस मोचे लागेता तुका मोच्या मोगाळ देवा नाविशेव तुझे पगार म्हाका मोच्या दर्या जिवा मोच्या दर्या जिवा
देवाचे उतार ऐकूंक सर्व उबे रावया. सा पावलोन कोरिंथकारांक बरयिल्ल्या पयल्या पत्रांतल्या वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुवार्ता परगट करता वय, पूण हे विशयांत ओडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. हे काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे आदीन केल्लें कारभारपण हांव जारी करता तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्तेच्या कामांत सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव पुर्तो उपाय करिनासता. ती फुक्याकच हांव परगट करता. हे बागस म्हजी मजुरी. देवाचे उतार हे बसात. म्हाकाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आतां आयकल्ल्या त्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. नियाळ करता आसतना हे नियाळ हे सवालां थोडीं आसा जाल्यार ती सवालां आमी आमकांच विचारया. आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें आमी पळोवया. तुमी तुमच्या जिवितांत केन्ना जाल्यार कित्या खातीर हांव एक क्रिस्तांव जावन जल्मला म्हणलें सवाल केला गे. आमच्या जिवितांत आमी जल्मल्या एका क्रिस्ती कुटुंबांत. सुरवेर एक मनीस जावन जल्मल्या. ताच्या उपरांत आमकां पवित्र स्नान दिलो. पवित्र स्नान दिल्या उपरांत आमकां एक क्रिस्तांव म्हणलें आमकां एक धर्म आमकां मेळ्ळो. आनी ल्हानतावनूच आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत क्रिस्तांव धर्मांत आमी जिवन आसा. देवान आमकां क्रिस्तांव जावन विसला म्हणटा आसतना कितें जाल्यार देवाचें एक योजन आसतलें न्हय गे. मार्काचो 16 अध्याय 15 ओळ आमकां म्हणटा, देवान आमकां विसला ताची सुवार्ता परगट करूंक संवसाराच्या 16 अध्याय 15 ओळ आमकां म्हणटा, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रचनाक सुवार्ता परगट करा. संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रचनाक सुवार्ता परगट करा. अशें म्हणटा आसतना म्हाका भावान आनी भयणानो, देवान आमकां विसला आमकां सुवार्ता परगट करचे खातीर. ल्हानतावन आमकां हर एकल्याक देवान एक रायाळ, एक प्रवादी आनी एक याजकी मिसांव दिवन आमकां धाडला. आमी हर एकले आमी क्रिस्तांव म्हणून म्हणटा. आमचे विविध आमच्या आलकूं जाचोंक पुरो हें आलकूंत आमकां कळटा हांव खंयचो धर्म घे म्हणून. हें आमच्या नेसान आमकां पळोवन कळटा खंयचो धर्म घे म्हणून. तशेंच आमची उतरां पळोवन कोणाक जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताचे फाटला उदारी म्हणलें आमी दाखयला गे. हर एक फावटी आमी जेजू जेजू म्हणटा. हर एक फावटी आमी जेजू उतरां प्रकारे चलता म्हणटा. बायबल वाचता, मागणें करता, नोवेनां करता, आराधना करता. पूण म्हज्या उतरान आनी करण्यान जेजू क्रिस्ताक हांवें दाखयला की तो सुवार्ता परगट केला गे. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 49 आमकां म्हणटा, पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या
ताळव्याचेर बरयला. पळय, हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर बरयला. कोणाचें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर बरयता आमी? आमच्या मोगाच्या मनशाचें. हे कोणी इम्पॉर्टंट मनशां आसा जाल्यार नंबर आसा जाल्यार आमी आतां बरयता. म्हळ्यार आमकां दिसचे खातीर, गूढ आसचे खातीर. तशें म्हळ्यार आमच्या हर एकल्याचें नांव सोमी सदांच पळयता. तशें म्हणटा आसतना उडास दवरूंक जाय कितले इम्पॉर्टंट मनशां आमी देवाक. देवान बेश्टे आमकां विसरूंक ना. सुवार्ता परगट करचे खातीर आमी दिसला. जेरेमिया प्रवादी अध्याय 1 आमकां म्हणटा, आवयच्या कुसव्यांत तुका रसचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. प्रवाद्याचें विसांव जावन आसा, देवाचें तोंड जावचें. म्हळ्यार देव कितें सांगता तें पेल्यांक सांगचें. देव कितें सांगता तें पेल्यांक सांगचें जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी तें आयकोंक जाय. देव कितें सांगता गे म्हणून. आमच्या जिवितांत पळोवया, हांव देवाचो एक प्रवादी जावन देवाचे उतार हांवें परगट केला गे. थोडा वेळ आमी मावून रावया. देवा कडेन आमी विचारया. हे आमच्याच जिणयेचे नदर घालया आनी पळोवया सुवार्ता परगट करूंक कितले वावर हांवें केला. जायते अवकाश म्हाका मेळटात. जावंक पुरो फिरगजेंत, जावंक पुरो वाड्यांत, जावंक पुरो सेस समारा, जावंक पुरो म्हज्याच कुटुंबांत हे हांव काम करचे कडेन हर एक कडेन आमकां सुवार्ता प्रसार करूंक आमकां अवकाश आसा. कितले फावटी हांवें देवाची सुवार्ता हांवें परगट केल्या. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. कित्याक देवान आमकां वेंचला ताची सुवार्ता परगट करचे खातीर. हांवें पळयता आमच्या ह्या भारत देशांत आमी केवल थोडे पर्संटेज मात्र सबारा क्रिस्तांव भाव भयणी आसात. देवान तांकां वेंचूंक ना. तशें आसतना देवान म्हाका वेंचला, आमकां वेंचला. देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. कित्याक देवान आमच्या जिवितांत कितें आमकां केलां, आमकां आमची गरज समजून देवान आमकां दिला आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया. तुमचें उलोय जावन दी. अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू. अर्गां तुका सुमया जेजू, म्हाका एक क्रिस्तांव जावन विसरल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू, पवित्र स्थान तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका
सुमिया जेजू रायाळ याजकाचे तशेंच प्रवाद्याचे मिसांव तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू म्हज्या जिवितांत हर एका घडये म्हजे सांगत आसल्या खातीर सुमिया जेजू तुजी सुवार्ता परगट करूंक तुवें म्हाका विसलाय देखून तुका सुमिया म्हज्या उतरान आनी करण्यान तुवें म्हाका तुजी सुवार्ता परगट करून म्हाका आदार दिलाय देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू म्हाका तुवें बेसांवांनी भरलाय देखून तुका सुमिया जेजू बरें कुटुंब तुवें म्हाका फावो केलाय देखून अर्गां तुका सुमिया कुटुंबांत बरी आवय बापाय भाव भयण दिल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया बरें इश्ट आनी इश्टी तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया म्हज्या जिविताच्या हर एक मेटार कितें जाय तें तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू म्हजें जिवीत फुडें व्हरून तुवें म्हाका बरें काम दिल्ल्या खातीर सुमिया जेजू म्हज्या जिवितांत कितें जायचें विसराच्या पर्यंत तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू बरी भलायकी तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू बरी प्रकृती तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया त्या प्रकृती थावन तुवें म्हाका बरें खावंक जेवंक तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू त्या प्रकृतीन बरें वारें तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू त्या प्रकृतीन तो वावर करूंक तुवें बरें रयत दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू रयता मरिफाद आमच्या जिवितांत आमकां तूं बरें खाण दिताय देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू म्हज्या जिवितांत सदांच तूं म्हाका आपोवन राखून व्हरताय देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू म्हज्या जिवितांत म्हाका बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू आपायांत हांव पडूल्या वेळ तुवें म्हाका आपोवन म्हाका राखल्या खातीर तुका सुमिया जेजू वायट वाट्याक हांव वचना आसतना तुवें राखल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू वायट वाट्याक गेल्ल्या वेळार पाटी तुवें हाडल्या खातीर तुका सुमिया जेजू तुज्या जिवितांत तुज्या उतरां मुखांत तूं म्हजें उलयताय देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू मागण्या मुखांत तूं म्हजे कडेन उलयताय देखून तुका सुमिया म्हज्या जिविताच्या हर एका मेटांनी तूं म्हाका आदार दिताय देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू सदांच म्हाका मागणे घेवन तूं म्हाका फावो करताय देखून अर्गां तुका सुमिया जेजू तुजें उतार समजोंक तुवें म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर तुका सुमिया जेजू तुजें उतार समजोंक तुवें म्हाका जाणवाय दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू तुजें उतार आयकोंक तुवें म्हाका जाणवाय दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया जेजू म्हाका बरी दीस दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया आयकोंक खान दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमिया म्हज्या जिवितांत हर एका घडये तूं म्हजें तें पवित्र उंडर प्रयत्नाय देखून तुका सुमिया जेजू पवित्र सक्रामेंता मुखांतर तूं म्हाका बक्षिताय देखून तुका सुमिया विविध सक्रामेंता खाल तूं म्हजें तें येताय देखून तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू काळजांत हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजांत हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजांत मोगाच्या भावांनी भयणांनो सुवार्ता प्रसार करूंक देवान आमकां विसला तशें म्हणटा आसतना सुवार्ता प्रगट करचें सलिसायेचें न्हय आमी जाणा जावं प्रस्तुत आमच्याच गांवांत कितें जावन आसा गी म्हणून क्रिस्तांवां वयर जायते बदलाव येवन आसात क्रिस्ताची शुभ वार्ता प्रगट करच्यांक जायते कश्ट येवन आसात विविध रितींनी कश्टां घालूंक प्रयत्न करन आसात तशें आमी आयकता जेजूचे आपोस्तल कितें जालें आपोस्तलांक साबारांक जिवेशे मारले
सुवार्थ प्रगट करता आसतना सुवार्ता प्रगट करिनाका म्हणून तांकां जायते तांकां शिक्षा तांकां दिली. तशेंच पळयता हांव आमच्याच देशांनी आमच्याच काळार जायते सांत भक्त आसले. तांकांय सुवार्थ प्रगट करतना जायते कश्ट आयिल्ले. आमी आयकता देवान वेंचून काडले प्रवादी सुवार्थ प्रगट करता आसतना जायना म्हणून पळ धांवले. देवा कडेन म्हळें म्हाका जायना सोमिया आनी हें जायना. म्हजोच लोक म्हाका उलटा रावता. म्हजोच लोक म्हाका समजना. हांवें पळयता योना प्रवादी ताणें मिसांव करूंक जायना म्हणून तो पळ धांवलो. पूण देवान ताका फाटीं आपोवन हाडलें. इसाया प्रवादी म्हणटा म्हाका मारतल्याक हांवें म्हजी पाट हांवें दिली. म्हळ्यार ताकाय ताच्या जिवितांत सुवार्थ प्रगट करता आसतना देवान ताच्या लोकांनी ताका कश्ट दिले. पूण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जो कोणाक देव विंचता सुवार्थ प्रगट करूंक देव तांकां राखता. आमच्या जिवितांत हांवें पळयता ह्या संता भक्तांक ह्या प्रवाद्यांक तांणी जायना म्हळें मोइजेन म्हळें म्हाका उलोवंक वतू ना, म्हाका उलोवंक जायना, उलयतना म्हाका उतरां सामा येनात. देवान ताका म्हळें भिये नाका, हांव तुका हांवें विसरून काडला, चल मुखार. इसाया प्रवादी म्हणटा जायना म्हाका. देव ताका म्हणटा भिये नाका, चल मुखार. तशेंच मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमकांय देवान विंचला आसतना सुवार्थ प्रगट करूंक आमकांय कश्ट आमकां मारतात. तशें म्हणटा आसतना देव आमकांय म्हणटा भिये नाका, चल मुखार, तुजे सांगाता हांव आसा. वय कदळ म्हज्या जिवितांत ह्या सोम्याचेर हांव भावार्थ दवरता गे, भरवोसो दवरता गे, तोवळ ह्या सोम्याचें मिसांव करूंक म्हाका कितेंच म्हाका अडकळ येना. सोम्याचें मिसांव करूंक केदेंच हांवें पाटी सरोंक म्हाका जायना. कित्याक सोम्यानच आमकां विंचला, सोम्यानच आमकां आपयला. आतां मिसांव करूंक हांवें पयसुल्ल्याक हांव वचोचें म्हणून गरज ना. हांव खंयसर आसा थंयसरच म्हज्या उतरान आनी करण्यान सुवार्थ प्रगट करूंक साध्य आसा. जेजू क्रिस्तान सुमेस्तांक मोग दिलो, तसो मोग मोगाच्या नांव म्हाका तुका दिला. हें पळोवया आमच्या जिवितांत नदर गेल्या. जायते फावटी आमचो भावार दंडळटा आसतना जेजू क्रिस्तान अजाप केला. विविध संगती मुखांतर, विविध व्यक्ती मुखांतर, मागण्या मुखांतर. तशें म्हणटा आसतना देव म्हजे सांगाता आसा, कित्याक देवान म्हाका विंचून काडला. हावेच्या कुसवांत रसच्या आदीस हांव तुका वळखता. आमकां हर एकल्याक देव वळखता. आमचें मिसांव करता आसतना आमचीच मोगाची व्यक्ती आमकां समजावचे नात. आमचीच भाव भयणी, आमचीच इश्टां आमकां सांडून वयतात. कित्याक जेजून दाखयल्या वाटेन आमी चलता, सदाच्या नितीच्या वाटेन. कोणी सांडून गेल्यारी जेजू म्हाका सांडिना म्हणलें धैर्य म्हाका आसा. कित्याक देवान म्हाका सुवार्थ प्रगट करूंक विंचून काडला. सुवार्थ प्रगट करूंक आमकां ल्हान प्राय, व्हड प्राय, मध्यम प्राय जायचें म्हणून कांय ना. तें काम हें काम कांय जायचें म्हूण ना. खंयच्या कामार आसां, खंयच्या प्रायर आसां, त्याच प्रायर त्याच कामार ताळार आमी आमचें जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करयेत.
मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत वर्तत सुवात बरगड करीत आमी मोग करना. मोग म्हळ्यार थंय राग आसना, मोसोर आसना, हगे आसना. मागार बोगसाणें आसता, समाधान आसता, एकामेकाक समजूंक तें आदार जाता. कदळा हांव मोग करता गी थोवळ म्हज्या जिवितांत म्हाका बोगसूंक साध्य जाता. तशें आसतना सुम्या कडेन आमी मागया. सुम्या तुवें म्हाका विसरून काडलां आसतना म्हज्या जिवितांत फुडें वचूंक तूं म्हाका आदार दी म्हणून मागया. जेजू कडेन मागया. जेजू तूं म्हजो बरवसो. तूं म्हज्या जिविताच्या हर एक मेटांनी आसरो. म्हज्या जिवितांत हर एका घडये सुखांत जावं दुखांत जावं तूं म्हाका आदार दिवचो. सोम्या कडेन मागया. एका भजन मुखांत भजनाची हर एक उतरां आमची खर आमी घेवया. मोजा जिणयेच्या सागोरा जिविताची दोन वेताना सुख दुखाच्या त्या तुफानात कष्टात बळी जाताना मोजा जिणयेच्या सागोरा जिविताची दोन वेताना सुख दुखाच्या त्या तुफानात कष्टात बळी जाताना तुजो हात दी सोमिया म्हाका हे दिसाडी नाका. तुजो हात दी सोमिया म्हाका हे दिसाडी नाका. जेजू तूंच म्हजो बरवसो एकच बोसो आसरो. सांगात मेळ्ळा तर तुजो हे दिसाशेना दुसरो. जिविताची सगळी स्वप्नां घडये नास जाली. फोडकिऱ्या मित्रा संगी सर्वय जाली ती खाली. जिविताची सगळी स्वप्नां घडये नास जाली. फोडकिऱ्या मित्रा संगी सर्वय जाली ती खाली. तुका
सोडणं सोम्या हांव खंय वचूं जेजू थंस म्हजो घोळी तुका सोडणं सोम्या हांव खंय वचूं जेजू थंस म्हजो घोळी जेजू थंस म्हजो वरवसो एकच म्हजो आसरो सांगात मेळा तर तुजो साशेरा दुसरो जेजू थंस म्हजो वरवसो एकच म्हजो आसरो सांगात मेळा तर तुजो साशेरा दुसरो. ह्या सेंटिमेंतांत आमची मागणी बापा समोर सोम्या जेजू मुखांतर आमी दवरया. मागीर आमी आमच्या पवित्र सभे पासत बापसाहेब सर्व बिस्प याजक धार्मीक भाव भयणी आपणाक दिल्लें मिसांव धैर्यान करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. मागया आमी पवित्र सभेच्या समेस्त भावार्थ्यां पासत कितेंच भियेन आसतना धैर्यान आपणाक दिल्लें मिसांव आपणाच्या जाग्यार तावन फळादीक बरी करूंक जाय असो आदार मागया. बाबा आमचे मागणे आयक. मागीर आमी आमच्या देशांतल्या रयतां पासत सगळो दीस ती कश्ट काडटात तांणी काडच्या त्या कश्टाक तांकां संतोश आनी बरो प्रतिफळ दिवचे खातीर मागया. बाबा आमचे मागणे आयक. मागया आमी सुवार्ता परगट करता करूंक आशेवच्यांक सुवार्ता परगटणाऱ्यांक कश्ट दिवच्या समेस्त सरकारा पासत समेस्त मनशां पासत जेजू क्रिस्ताक वळखून सुवार्ता परगट करच्यांक आदार दिवंक तांची मौत उजवाडावंक मागया. बाबा आमचे मागणे आयक. मागया आमी सर्व ड्रायव्हरां पासत वाहन चलना करतल्यां पासत तांणी वेच्या त्या जाग्याक तांणी शाबितायन वेच्या पासत तांच्या जावन कितें सापाय अवघड जायनासतना रस्त्यार आसची नियमां पाळन बऱ्या रितीन आपलें वाहन चलना करूंक जाय आसची तांकां मजत मागया. बाबा आमचे मागणे आयक. मागीर आमी समेस्त वैजां पासत नर्सां पासत आनी वैद्यकीय क्षेत्रांत काम करच्या समेस्तां पासत जेजू गूण करचो तो वैज आपणाचें मिसांव जेजून तांकां दिलां तांकां दिल्लें मिसांव तांणी संतोशान करूंक तांणी आपोवच्या त्या पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळच्या पासत मागया. बाबा आमचे मागणे आयक. मागीर आमी कोणा वयर आमकां राग आसा गे तांचे पासत तांकांय आमचे बरी कश्ट आसात तांकांय आमचे बरी उणेपण आसा म्हणल्यार सत आमी समजून तांकां बोगसूंक जाय आसो कृपा सर्वेस्पर आमकां दिवं दी म्हणून मागया. बाबा आमचे मागणे आयक. मागीर आमी कोणाक आमचे वयर राग आसा तांचे पासत आमच्या वयलो मनस्ताप तांणी सांडून जेजू क्रिस्ताच्या मावल्यांनी चलोवन राजी जावन परत बऱ्या संबंधांत जियोंक जाय अशी कृपा मागया. बाबा आमचे मागणे आयक. मागीर आमी आमचेच पासत
आमची सबार योजना आसात, सबार चिंतनां आसात. थोड्यांच्या जिवितांत बरो संबंद खातीर मागतात, थोड्यांक बरें काम मेळचे खातीर मागतात, कुटुंबांत समाधाना खातीर मागतात. कोणाच्या कुटुंबांत काजाऱ्या जिवितांत वेगळा सार आसा सारकें वचचे खातीर मागतात. कुटुंबांतलीं भुरगीं ह्या भाव भयणी वायट वाटेन गेल्यात तांचे पासत मागतात. आनी आमची योजना त्या चिंतना आमी जाणा आसा, देव जाणा आसा. आमचे वयर सदांच देवाची कृपाळ आशिर्वाद आसचे खातीर मागया. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पूर्ण क्षेत्र सोलोवन व्हरच्या ह्या जागा पासत हांगा वावर करच्या समेस्त भावार्थ्यां पासत मागया. आनी करच्या सेवेंत तांकां तृप्ती समाधान मेळचे पासत मागया. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व आमची मागणी सांगात घाल. सुम्याने शिकयले प्रार्थन सांगात आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सगाल जाता तशी तूं संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पथकां भोगोस, आनी आमकां ताळण्यात पडो देव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सुम्याचो आशिर्वाद आमचे खातीर कंतर घालया. हे देवा विचे सक्रामेंता खाल, तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेद आनी रास करताय सस्ताच्या सासनाक. Somia berhoso, somia badrasro, rakshata berdoso, jinye zoza, zaitinso. Benatestles antara saliari, ware
ह्या पुणतळ्यार पावुल्ल्या सर म्हज्या मोगाळ भक्तिकानो जुजे वाजबापाच्या नांवी ह्या पुणतळाक तुमकां बरो येवकार मागता आसतना आयच्या दिसा हांगासर आमी सांगाता मेळोवन मागचें कितें सर आशेवन आमी आयिल्लें तें जोडून घेवचें आनी तेंचो बरेपणांत पाटी वेचें एक घट निश्चेव निर्धार आमी करया जुजे वाजाच्या पांयां तळी दिंबेर पडोवन मागिल्लें तो दिता म्हणलो एक विश्वास आमी धरलो जाल्यार हें सगळें बरेंपण जोड आमी मुखार वचूंक जाता ह्या पुणतळार हांगासर दिल्ले मिसाचे इरादे ग्रेगरी डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर क्लॅनी डिसोजा मेर्ला पदाव फ्लोरीन डिसोजा मेर्ला पदाव वर्गांत जावन अल्पिस डिसोजा आनी कुटामेर माटी मुडिपू अर्गांत जावन अल्पिस डिसोजा आनी कुटाम मुडिपू ताच्या इराद्या खातीर झेवियर मोंतेरो ताच्या आत्म्या खातीर सरिता मोंतेरो एलियार पदाव जुलियाना थॉमस डिसोजा मुडिपू ताच्या आत्म्या खातीर प्रणीत आनी प्रथम डिसोजा मुडिपू अर्गांत जावन बॅप्टिस्ट डिसोजा नेल्याडी ताच्या इराद्या खातीर जेसन डिसोजा उडुपी अर्गांत जावन लॉरेन्स लिना लुईस लोरेटो अर्गांत जावन जॉयल प्रिमा डिसोजा फजीर अर्गांत जावन पावलीन आनी डेरेक मुडिगेरे तांच्या लग्नाच्या दिसाचो उडास जावन शांती लोबो मोगरनाड अर्गांत जावन रिमा डिसोजा कोमंगला अर्गांत जावन शरोन मोंतेरो वर्काडी ताचे इराद्या खातीर प्रकाश डिसिल्वा उजिरे ताचे इराद्या खातीर वेनिशा डिसोजा नारांपाडी अर्गांत जावन क्लेविन आनी क्लिटस पाणीर अर्गांत जावन जॉन मोंतेरो आनी कुटाम नित्यादर अर्गांत जावन सिप्रियन डिसोजा मुडिगेरे बरी भलायकी मागून सचिन डिसोजा मुडिगेरे बरी भलायकी मागून रिया प्रवीण अल्वारिस बँगलोर अर्गांत जावन नियोला डिसोजा पुत्तूर अर्गांत जावन शायनी अलिशा मोंतेरो आनी कुटाम देलंता बेट्टू ह्या सर्व इराद्या सवें आमचे इरादे देवा मुखार आमी दवरया देवान केल्ल्या बरेपणाक जुजवाज बापा मुखार अर्गां पाठयता आसतना आत्म्या खातीर भेटयल्ली सस्नांची शांती तांकां लाबोवन दी आनी सांगाताच सर्व आमचे इरादे सुफळ जावं दी म्हणून ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवच्याक सर्व आमी उबे रावया साची मेटां काडून कळटे कोणी गुरपासो सोम्या सवर येता ताची कृत्यां मोदी तातून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता ताची कृत्यां मोदी तातून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता सर्वेस्पर्धो देवांसो रस्तार सर्गासो स्रासो एका उतरान ताच्या संसार जेसा आपल्या सर्ग्यान ताणें मनशाक रुपीत केलो देखून मी जाय की बापय तो सर्वांचो संतोषाची मेटां काडून कालते बोली करपाचो सोम्या सवर येता ताची कृत्यां मोदी तातून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता ताची कृत्यां मोदी तातून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता ताची कृत्यां मोदी तातून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गां दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं
क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, आमच्या सजिवितांत देवान आमकां जाणवाय दिल्या, देवान आमकां बरी भलायकी दिल्या. ही जाणवाय वापरून आमच्या जिवितांत आमी देवाचें उतरां आमी आयकून त्या प्रकार आमी जिवंक जाय आनी पेल्यांक आमी बरें देख दिवंक जाय. ही कृपा ही आमी सगळ्यार मागया आनी ह्या पवित्र बलिदान फावो ते बरे वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, मुसगण्या वसारून सांगता, मोलान चिंतून तोंडान वसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बग्यार सदां संवकार मोरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक हे तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुचे वासाक परजळीत मागण्यान दुबळे खायाची जिणी जियेवन तुजे परजेक देखे बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळे खायाच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र शेकपणांत जियेंत राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांग पावलून कोरेंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतल्या वाचप. भावा भयणीनो, हांव सुवार्ता प्रगट करता वय, पूण हे विशयान वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच येडेना. हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्ता प्रगट करिना जाय जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका माजोरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वोग नासतना म्हजे हाजेन केल्लें कारभारपण हांव जारी करतां, तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका माजोरी खंय आसा. सुवार्थेच्या कामान सुवार्ता म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता ती पुंक्याकच हांव प्रगट करतां. हें बागच म्हजी माजोरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोड घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जावंक पावलां. कशेंपणी कर्ण थोड्यांक बचाव करी जाय म्हणलें, कोणाक कितें हांव जाय तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्ते पासत वय करता, कित्याक म्हाकाय तातूंत वांटो मेळ्ळा जाय म्हूण म्हजो एक भरवोसो. एक रंगस्थळार धांवंक तांगतेले सक्कडी धांवतात खरें, पूण एकल्याक मात्र भोवमान मेळटा हें तुमी नेनात. तर भोवमान जोडी सारके तुमी धांवा. स्पर्धांत पात्र घेता तो हर एक खेळगाडी सोर सक्तींनी मीत सांबाळटा. बावन वेसो एक मुकुट जोडचे खातीर ताणें इतलें साधन करचें, पूण आमी बावन वचनांतल्यो मुकुट जोडचे खातीर साधन चलयता. देखूनच हांव उद्देश दवरून सांगता, वाऱ्यार मुठी मार न्हय, खरेपणी हांव कुस्ती खेळटां.
हेरांक हांवें स्पर्ध्याक आपोवणें दिल्या उपरांत हांव उपकाराक पडनासलेलो जायन जाल्यार बियान म्हजी कूड हांव दंडयतां आनी ती मुठी भितर दवरतां. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सरेस्परा दळबाराच्या देवा कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. सरेस्पराच्या निवासाच्या हांगण्यांत रावूंक म्हजो आत्मो लालेता आत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवान देवाची व्हगळी गायता. श्लोक. सरेस्परा दळबाराच्या देवा कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. तुजे वेदीसरची दळबाराच्या सरेस्परा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. गिरबोजांक पर्यान मेळटा बिडार आनी पारव्याक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर. सरेस्परा दळबाराच्या देवा कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजे वाकांनी करीत आसात. तुकाच आदार घेतलेलो मनीस कितलो बागी. तुजें मंदीर चडपाची आसा त्या काळजात आस्वासता. सरेस्परा दळबाराच्या देवा कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. सरेस्पर देवस आमचो रक्षक आनी आमचें डाल. तोच आमकां फाटयता ताची कृपा आनी महिमा. नेणटेपणान चलतल्यांक सुभावपण दिल्या शिवाय तो रावना. सरेस्परा दळबाराच्या देवा कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. उद्गार. स्वतावरवीं तूं आमकां पवित्र कर. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोकां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेसू आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगे लागलो. एका कोरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट वरयतवे. ते दोगी खणयेंत पडचे नातवे. एक शीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्हय तरी परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता. तुज्याच दोळ्यांत आसलेले आडे तुका दिसना कित्याक. तुज्याच दोळ्यांतले आडे पळनातलो तुवें तुज्या भावा राव तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हणून म्हणचे कशें. खपाट्या तुज्या दोळ्यांत आसलेले आडे पयले काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो आनी भुरग्यांनो. आयच्या शुभ वर्तमानांतले उतरां एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट वरयतवे आनी तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसलेले आडे तुका दिसना कित्याक. हे वाक्य आयकत आसतना कितें आमकां उडास येता. आमकां कोणाचो उडास येता. आमकां आमचो उडास येता गे ह्या आमच्या पेल्याचो ह्या आनी एकल्याचो उडास येता गे. मोगाच्यानो हे आयकत आसतना आमच्या मोतीक येवचें आमी सारक्या वाट्यान आमी चलोवन
दुसऱ्यांक वाट दाखयचें म्हण न्हय गे सारक्या वाटेन आमी चलोवन दुसऱ्यांक वाट दाखयचें म्हणून पूण ताच्या की वर्ते आयची ही शुभ वार्ता आमकां कळयता की पेल्याक वाट दाखोवच्या की सड पेल्याक बोट जोगच्या की सड पेल्यांक तिदवच्या की सड हांवें म्हाकाच सारकी वाट दाखोवंक जाय हांवें म्हाकाच तिदवंक जाय आनी म्हाकाच सारकी वाट हांवें दाखोवंक जाय आतां म्हज्या जिवितांत हांवें म्हाकाच सारकी वाट दाखोवचें म्हाकाच तिदवचें म्हळ्यार कशें हाका गरज आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत स्व अवलंबनाचें आत्म अवलोकन म्हणटा आमी म्हज्या जिवितांत स्व प्रयत्न आमी करचे या स्व प्रश्न आमी करचे जावन आसा म्हज्या जिवितांत हांव कितें करतां म्हज्या जिवितांत हांव कितें करूंक आसा कितें करनासा म्हणलें स्व तपासणी करूंक जाय तवळ मात म्हज्या जिवितांत हेरां कडेन कितें आसा या कितें ना म्हजे कडेन कितें आसा या कितें ना म्हणून कळटा म्हज्या जिवितांत हांवें पेल्याक दाखोवच्या पयलें म्हज्या जिवितांत सारकें वाट दाखोवंक म्हाका साथ जाता म्हज्या जिवितांत कितें आसा या कितें ना कितें हांव करता या आतां कितें हांवें करूंक ना कितें करूंक म्हाका जाता पूण तरी हांव करिना म्हणलें कळत जाल्यार म्हज्या जिवितांत स्व तपासणी करचें भोव गरजेचें जावन आसा आनी हें साथ जाता मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी कदाळां देवाचें उतार आमी वाचतां देवाचें उतार आयकता आनी त्या प्रमाणे आमी जियेतांगी त्या वेळार मात्र तुमी देवाचें उतार आयकत वाचतात गे तुमी काल सवाल न्हय गे एक आमी हर एक फावटी देवाचें उतार आमी वाचता आमी आयकता गे आयकता काल सवाल ना परत पाळता गे ह्या एका सवालाक आमी जाप आमकां समी विचारूंक जाय कित्याक जायते फावटी आमी देवाचें उतर आमी आयकता देवाचें उतर आमी वाचता पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरा प्रकार म्हणजे जिवीत हाडूंक मात्र म्हाका साथ जायना कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सत देवाचें उतार सत जावन आमकां त्या सता वरवीं देवाचें उतार आमकां पवित्र करता देवाच्या उतर जावन आसा सत आनी देवाच्या उतरा वरवीं देवाचें उतार आमकां पवित्र करता हाका एक वर्त निदर्शन जावन आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो पवित्र सभेंत आसचो एकलो सांत जावन आसा तो जावन आसा सांत जुआंव क्रिजोस्तांव म्हणून हो सांत 7व्या शतमानांत जल्मलो असो बापूय एकलो मिलिटरीचो एकलो तो मुखेली जावन आसलो आनी हाचे आवय एक ग्रीक स्त्री जावन आसली हो सांत आपल्या जिवितांत ग्रीक भाशे विशयांत तो शिकोवन आसलो उपरांत ताच्या इश्टांच्या प्रेरणाखाल तो पवित्र पुस्तकाचे शिकोवण तो आसता आनी उपरांत 2 वर्सां उपरांत कितें करता तो पवित्र स्थान घेता आनी एक क्रिस्तांव जाता मात्र न्हय ताचे उपरांत तो याजक जाता याजक जावन 12 वर्सां तो एक मोठवाशी तो जीण जिवन आसलो आनी जीण जिवन आसतना ताच्या जिवितांत तो देवाचें उतार पेल्यांक तो परगट करनासलो परगट करता आसतना जायते जाणां कितें ताचे देवाच्या उतराच्या ताच्या प्रभावान जायते जाणांनी जिवीत बदलिल्लें आनी त्या गांवांत तो एक फामाद जाल्लो कित्याक देवाचें उतर परगट करतलो केवळ आपल्या उतरान मात्र न्हय बगाल आपल्या करणेन सयत देवाचें उतर तो परगट करणं लोकांक प्रभावीत करणं लोकांक सारकें वाटें हाडूंक तो प्रयत्न करनासलो आनी हे पळयलें कॉन्स्टंटिनोपल त्या गांवचे त्या राय कुळाराचे कितें करतात ताका त्या गांवाक व्हरचे खातीर ताका प्लॅन करता ट्रान्सफर करचे खातीर प्लॅन करतात पूण लोकांचो इतलो सपोर्ट आसले की अशेंच येल्यार ताका खंय जावन लोक आयकून आसना म्हणून ताका बिस्प कर्ण कॉन्स्टंटिनोपल म्हणल्यार त्या एका प्रदेशांत ताका व्हरतात ताणें शिंदुल्ले ह्या गांवाक ह्या मनशाक पळयल्यार 12 लोक येत आनी आमचे कितें वेव्हार कितें आसा ते वृद्ध जायत आमकां संपत सडत म्हणून पूण कितें जाता हांगा आनी चिंतले एक आनी घडले आनीक स कित्याक हो जुआंव क्रिजोस्तांव म्हळ्यार ताच्या त्या ताणें शिकोवच्या त्या उतराक ह्या शिकोवण्याक लोकांनी दिल्ले ते एक ग्रीक शब्द क्रिजोस्तांव म्हळ्यार भांगाराचें तोंड ताच्या उतरां ताच्या तोंडान येवची उतरां जावन आसली देवाची उतरां लोकांक बदलूंक साथ जाली आनी हो क्रिजोस्तांव त्या कॉन्स्टंटिनोपल त्या गांवांत तो मिसांव करनासतना
थंय त्या रायाच्या थंय तांच्या चिंता प्रकार हो जियेनासलो बगार कितें करनासलो देवाचे उतर तो परगट करनासलो देवाच्या उतरा प्रकार हो जियोनासलो आनी त्या वेळार थंय आसले रायाळ वर्ग थंय आसले मुखेली थंय आसले याजक वर्ग कितें आसले ते ग्रेस्तकायेन ते आसले तांच्या जिवितांत आडंबराचें जिवीत ते जियोनासले तांकां दिल्लें मिसांव सांडून ते व्यत्यस मिसांव करनासले हांगा हो सुवांव कितें करता पयल्यान वचून आपल्या याजकाचें जिवीत सुदरावंक ते शिस्त हाडूंक त्या लोकांक तो आपल्या याजकांक तो ताकीद दिता तो एक बिस्प जालो ताका साध्य जालें तशेंच कितें करता त्या रायाळ वर्गाचे त्या रायांचे तांचे आडंबराचें जिवन तो खंडन करता हांगा कितें ताणें चिंतलें ह्या जुवांवन हांगा आयल्यार आमच्या गांवांत वृद्धी जायत वेवहार चडत आमकां आनीक चडीत आमकां लाभ जायत पूण कितें करता हो जुवांव क्रिसोस्ताम ह्या लोकांक ह्याच रायाच्या विरोध म्हळ्यार तांणी करच्या त्या आडंबर जिविताचो विरोध वेता आनी तांकां तें खंडन करता हाचे परिणाम जावन कितें करतात त्या गांवच्या त्या वेळाची राणी हाका गांवांतावन गडी पार करूंक ताका आदेश धाडटा पूण लोकांचो सपोर्ट आसले वरवीं लोकांच्या त्या वत्तडा वरवीं त्या जुवांव क्रिसोस्तामाक फाटीं हाडटात पूण उपरांत ह्या रायाळ वर कितें करता आपणाचे ते हट धडिनासतना परत विविध कारणां दिवन ताका त्या गांवांत ताका दुसऱ्या गांवांत ताका गडी पार करतात आनी उपरांत ताचे भलायकी बिगडन तो अंतरता मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो आमच्या जिवितांत आमी पळयता आमकां जायते आमकां ग्रेस्तकाय आसा आमकां जायते आमकां अधिकार आसा पूण ते अधिकार आमी कशे आमी उपयोग करता म्हणलें पळोवंक जाय हांगा कॉन्स्टिट्युशनल हांगा सुवांव क्रिसोस्ताम कितें करता आपणाक अधिकार आसलो आपणाक जाय तशें करीत आसलें पूण तो तशें करिना ताच्या जिवितांत कितें ताका देवाचें उतर तो परगट करता त्या प्रकार तो जियेलो देवाचें उतर कितें तो आयकता त्या प्रकार तो जियेलो मात्र न्हय पेल्यांक ताणें तें दाखोवप त्या प्रमाणे जियोंक ताणें तांकां तें आदार दिली तांकां मोगाच्या भावन आनी भयणीनो हाचे पयल्या समय आयकता तें सांत पावलान कोरिंत घरांक बरयल्या पत्रांत आराधना वेळार हें स्वासा काडलें तें कितें म्हणटा तो सुवार्ता परगट करिना जायना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी जावन आसा सुवार्ता परगट करना जाल्यार खरोच हांव एक निर्भागी मोगाच्यानो आमकां सर्वांक देवान विसला पवित्र स्नाना वेळार आमकां एक याजक जावन एक प्रवादी जावन एक रायाळ जावन याजक जावन देवाची स्तुती करूंक देवाची पुजा करूंक एक प्रवादी जावन देवाची तो परगट करूंक एक रायाळ वर्ग जावन आमकां देवा बेल्यांची सेवा करच्या खातीर देवान आमकां विसला आनी ह्या विसल्या उपरांत मोगाच्यानो आमा सुमेस्तांनी आमकां सुवार्ता परगट करच्या खातीर सोम्यान धाडला वसा संवसाराक आनी पवित्र बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दिया म्हणून सुमेस्त शिसांक म्हळ्यार आमकां देवान संवसाराक धाडला तशें आसतना आमी पळोवंक जाय म्हज्या जिवितांत सुवार्ता परगट करचे खातीर हांव कितें करनासा हांव सुवार्ता खंय परगट करनासा आनी सुवार्ता हांव कशें परगट करनासा तर पयलें पळोवया खंय परगट करचें आनी पळयता हांव सुवार्ता परगट करचे खातीर आमी दुसऱ्या गांवांक आमी गेल्ले याजक जायते लायक केल्ले आमी आयकता पूण आमच्या जिवितांत आमकां सुवार्ता हांव खंयसर आसा जावंक बरो म्हज्या घरा जावंक बरो म्हज्या सेसामरा म्हज्या वाड्यांत म्हज्या फिरगचेंत तशेंच म्हज्या हांव काम करच्या त्या जाग्यार थंय म्हज्या उतरान आनी म्हज्या करण्यांनी हांवें म्हजी शुभ वार्ता हांवें परगट करयत दुसऱ्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो हांवें कशें परगट करचें हें पळयता हांव जायते फावटी आमी मागणी आमी करता आमच्या जिवितांत न्हय गे घरा आमी तेर्स करता तेर्स करता घरा तेर्स करतात गे कितलो वेळ थोड्यांक 15 मिनटां थोड्यांक अर्दो घंटो थोड्यांक 1 घंटो पूण पळोवंक जाय म्हज्या जिवितांत इतलें मागणें इतलें हांवें तेर्स केल्या उपरांत त्या प्रमाणे हांव जियेता गे कदर म्हज्या जिवितांत कितें हांव मागणें करता त्या प्रमाणे जियेल्यार तें जावन आसा वर्ते सुवार्ता परगट करची ती रीत जावन आसा
जिवितां कितें करता हांव कितें मागणें करता एक आनी हांवें जियोवचें आनी एक तांकां जायचे शुभ वार्ता आमकां म्हणटा कितें म्हळ्यार कुरड्यान कुरड्याक दिश्ट व्हरची जो हांव क्रिजोस कितें करतलो आपल्या जिवितांत ताका अधिकार ताका आसलो जिवितांत ताका मुखल्यान भाग्यवंत बरी फाटल्यान ताका कपटी जिवीत ताका जियोंक साध्य आसलें तशें करिना आनी अशें करना ताका कणीन पडून ताका साध्य आसलें पूण तो कितें करता आपणाचे दोळे काळजाचे दोळे उक्ते करता आनी तो सारके दिश्टेन मुखार वेता आनी पेल्याक तो वाट दाखयता आज म्हज्या जिवितांत हांवें पळोवंक जाय पेल्याक हांव वाट दाखोवच्या पयलें म्हजे दोळे हांवें उक्ते केला की म्हणून पेल्याची सूख हांवें दाखोवच्या पयलें म्हज्या जिवितांत ती सूख हांवें तिदविला की म्हणलें पळोवंक जाय देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जिवितांत हांवें पळोवया हांव म्हजें जिवीत भाग्यवंतपणी जियोवन हांव पेल्याक सुवार्ता प्रगट करता गी ह्या कपटी जिवीत जियोवन आसा गी म्हणलें पळोवया जिवितांत दुसऱ्यांक बोट जोगच्या पयलें म्हाकाच पळोवया म्हज्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा ताचें तावन वयर येवंक जाय अशें करपा जुजे वास आमा सुमेस्तांक जेजू कडेन मागोवन दिवं दी म्हणून आमी मागया म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावन दी म्हणून मागात बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेव सृश्टीच्या रचणारा सर्व मनशाच्या तारोका आपले परशे खातीर सांज उजे वासान कतकतीत मोगान पेठयलें मागणें आनी खालतेपणी तशें सदे जिवीत तुका भोव मानवालें ह्याच तशें गूण आमच्या काळजांत वाडय नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशामी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्वातय जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बोरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका साज उजे वासा पासत आमी तुका दिन वाचता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उसवाडांत तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताचो सांगात सोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेखायेच्या स्पिरितांची तुवें ताका होवी सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय हे ताचे देखे बरीत परसळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती
आनी सगळ्या तुझ्या रसना भाराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुजो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हें आनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी आनी उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोटलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवचें. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पथकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारावतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्था सुगुट परगटुया. सुम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी काल्सिंतले पियेता तितलेच बोटेतून वैभवान येस आमी तुजे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणा आसो आनी पुनर्जिवांतपणा आसो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रेतुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावणीचे एका कोळसकार तांकां तुजे सगळे मेल्ल्यान समेस्ता तुजें परजवळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां मुर्या देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तुजो पती भगवान धर्मदोत भगवान जुजे वाज आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्याच जेजू वरवीं
ध्यास जेजू सांगाता ध्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुमयाची आज मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना दिर्घेवन आमी सांगता म्हणूया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिका तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोच नोतेवतल्यांक आमकां सर्व पातकांतले सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशपरमदेका शांतीन एकवटान सांबाळ. तूं जे येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याच्या खाल तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक परत आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुझ्या आपावण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियेवची तान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजेवासाच्या परसडीत शिकवण्यान देखीक वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदांच आसूं. वचून येता शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देखून बसात मोगाळे भावा भयणीनो, ह्या पोन तळार सांजुजे वास बापा मुखांतर बरें पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पोनशे तसो रेक्चार मनादेक आशिसीरे बेल्लो बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयले सर विरादे सुफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती भवन चलोवन येल्ले मनादेक बाब जेसन जोसेफ लोबो प्रस्तुत पुत्तूरच्या निडपडली रोजार मायेक समर्पण दिल्ल्या पिरगजेचे विकार जावन आसात. हांगासर येवन हें भक्ती भवन चलोवन वरी जाय म्हूण तांचे लागीं विनंती केल्ल्या वेळार भोव खुशयेन ते ओप्पाल्यात. मोगाळे आजाक बापानो, तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवें संगतपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मारिफात आयच्या भक्तीमनाक आदार दिला. हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तशेंच ह्या पोनशे ताच्या रेक्चर मनादी आशिसी बापाच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता. तुमकां देव बरें करूं. आमचे मदें गात आसात मनादीक बाप लायझील मुडीपू पिरगजेचे सियाजाक ते जावन आसात. प्रस्तुत रोमांत लितुर्जीच्या मुसले शिकाप ते जोडून आसात. रजेर हांगासर गांवाक आयिल्ले आज विसाच्या बलिदानांत तांणी वांटो घेतला. तांकां आमी आर्थीक स्वागत म्हणटा आसतना तांच्या त्या तरबेदीच्या वेळार तांकां देव आशिर्वादांनी बरोवन दी. मुसले शिकाप संपोवन आमच्या DSGंत लितुर्जी प्रोफेसर ह्या लितुर्जींत क्रियाळ वांटो घेवंक ते आदार जातले. तांकां सर्व बरें ह्या पोनशेताच्या रेक्चर आशिसी बापाच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमच्या सोमेसांच्या नांवान आमी मागता आसतना तुमच्या मागण्यांत तांचो उडास दवरा. तांकां तांची तरबेदी बऱ्या रितीन संपोवन परत आमच्या DSGक फाटी येवंक देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून तांचे पासत मागा. मोगाळे आजाक बापानो, तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर्व जैत मागता. कुमसाराक सांगात पोनांनी कुमक गेल्ल्या फरंगी पेटी कोवेंताच्या आजाक मनादी दिलराज बाब आनी मनादीक जीवन तुमकां देव बरें करूं. कंतारांचे मुखेल फोन घेवन सोमाने सैमन पायस ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस सूरज ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बांदेक देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखान देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचे मुखेल फोन घेतल्या सांजुजे वास इगर्जे वाड्या घरान देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बाप तुमचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणलें आमचें मागणें. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा लुर्द सैबीन खैरंगळा वाड्या घरांक जावन आसा.
हांगासर सर रितीने सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सर्व रितीची तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासाप वसच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पूर्णशेताच्या बरेपणा कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावर करच्या सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखार देवाच्या आशिर्वादा मागता तुमकां देव बरें करूं. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर आसा ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपाक वाचूंक कशी व्हरतले आनी शुक्रार आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. सांजुजे वास भक्तिकांच्या WhatsApp ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणाक खुशी आसा तर तुमची WhatsApp नंबर नांव आनी गांव बरोवन थंयसर दफ्तरांत दिवचें. हर एका शुक्रारा 10 वरार तीर्थ कुमसरा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण आपल्या मदें पूर्णशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवयेत. तुमचे कुशेचे दान आमी मोगान स्विकार करतले. ह्या वर्सा सांजुजे वासाची वार्षिक परब डिसेंबर म्हयन्याच्या 6, 7 आनी 8 तारखेर आसतली. हे तिनूय दीस अमानात करून दवरात. ह्या फेस्ताक हजर जावंक ह्या पूर्णशेताच्या रिक्तर मारिफात तुमकां मोगाचे आपोवणें आमी दिता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हेच्या देवनाच्या बाबतीन दान दिल्ल्यांक प्रधान याजाक मानाची वात दिता. हांगासर तुमी आसात तर मुखार येवचें आनी ती वात स्विकार करची. जर तर गेल्या त्या हप्त्यांत तुमी दान दिल्लें मानाची वात स्विकार करूंक ना तर मुखार येवचें वात स्विकार करची. निकिता डिसोजा कानातूर कुट्टाताचे वाडो मडिपू 5,000 रुपये. दुलसिन नोरोन्ना फजीर 1,000 रुपये. नावनाकामन फजीर चेकल्यान 500 रुपये. जॉस्मिन सांतीस राणीपुरा 500 रुपये. केल्विन आनी क्लेटस लोबो पानीर 10,000 रुपये. ऑस्टीन वास मेरला पदाव 2,000 रुपये. दान दिल्ली हांगासर आसा तर मुखार येवचें. प्रधान ह्या कथावन मानाची वात घेवची. तुमच्या दानाक आमी आभारी जावन आसा. देवाची आशिर्वादा मागता. सांजुजे वास बापा मुखार देव तुमचेर आशिर्वादा वतून दी म्हणलें आमा समेस्तांचें मागणें जावन आसा. दयकन उबी रावात. बसया मोगेच्यानो सांजुचे वास बापाच्या पांयतळी आयिल्ली ते सभा आनी सभार आनी फोना मुखांतर मागोवंक सांगलें. हे सर इरादे ते सभा जुजे वास बापाच्या पांयतळ्या दिल्ली. आमच्या ह्या नोवेना वेळी हे सर्व इरादे आनी हाच्या बराबर कितें सर आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर्वांचे इरादे तोच देवा दावन सफळ करता म्हणल्या विश्वासान ताच्या पांयतळी तुमच्या समेस्तांच्या नामी हांव भेटोवन दिता. मोगाच्यानो बरेपण लाभल्ल्याक अर्गां दिवन आयिल्लीं. चिंतिल्लें काम बऱ्या तरेन जाल्ल्याक अर्गां. बेंगलोरांत बरें काम फावो केल्ल्याक आनी नी सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्याक कुटुंबाच्यांनी अर्गां दिल्यात. येदळ म्हणसर बऱ्या भलायकेन राखून सांबाळून व्हेल्ल्याक अर्गां. पैना वेळार सर्व अनवारांतले राखून व्हेल्ल्याक अर्गां. आंगाची एलर्जी गूण जाल्ल्या अर्गां. भलायके बरी दुसऱ्या भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्या खातीर जुजवास बापाक प्रत्येक रितीन अर्गां पाटयल्यात. सौर पिडेशिडेंतले कश्ट अनवरांतले राखल्या अर्गां. एडेनॉइड सर्जरी बऱ्या तरान जावन संपूर्ण गूण केल्ल्याक अर्गां पाटयल्यात. ते समा तकली फडाफड गूण जावन मायग्रेन समस्या परिहार जावच्या चौगांक 9 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर आनी बरें काम मेळच्याक. शिकोवंक समच्या भुरग्या सारकी मोत दिवन शिकोवंक आनी बरे अंक काडूंक. बरो फुडार बरें काम आनी बळ भलायकी मेळच्या खातीर
घराचें काम बरें जावंक आनी कुमोक मेळोवंक त्या कुटुंबाच्यांनी मागलां. पाट हात पांय पेकाट दोग दोंपराचे दोग गोमटे दोग गांठे दोग फिट्स गूण जावंक 5 जाणांनी मागलां. थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गूण जावच्याक दोगांनी BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर दोगांक तकली फटाफट माथे दूख पेकाट दोग गांठे दोग पोटाची शिरांचे दोग शेळ गूण जावंक अमाल पिवणे सून घरांत शांती समाधानान जियोंक तेगांक इंजिनियरींग शिकल्ल्याक बरें काम मेळच्याक एकल्याच्या नाकाक हाड देंवला ते सारकें जावच्याक दुसऱ्या आनी 8व्या क्लासीच्या भुरग्याक बरें करून शिकोवंक आनी शिकल्लें उडासां दवरून सकत आनी पास जावंक तकली दूख आनी पांय दूख गूण जावंक एलर्जी शेळ कुंकली ताप दोळे खुर्चूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक काजार जावन 7 वर्सां जाले एका काजारी जोड्या भुरग्याचें देणें फावो जावंक विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान दिवच्याक तांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक जाग्याचे रेकॉर्ड आनी इतर वस्तू चोर मेल्ले बऱ्या तरान फाटीं दिवच्याक वायट विज्ञानतले आनी दुस्मानांतले राखून व्हरच्याक एक वाहन बऱ्या मोलाक विकून वेचाक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक 11 जाणां जोड्यांनी मागलां. जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी दिवच्या दुशीतांव राखोवंक कोर्ट केसीत तीर्थ जावंक एका काजारी जोड्यान सोडदडीन जियोवंक तोंडार पडिल्लें खत वसोवंक एलर्जी गूण जावंक सायन्स काण गेल्ल्या फर्स्ट PUCच्या एका भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें मार्क्स काण पास जावंक आवय आनी भावाच्या बऱ्या भलायके खातीर धूव तशें भयण मागता. 2 वर्सां आदी एकल्याक जाल्लें ऑपरेशन परत दूख आयला तें बेगीनच गूण जावच्याक कश्टांत आसलेल्या भयणीचें जिवीत बरें जावच्याक जायत्यो थेरपी केल्यारय आमसेला म्हणले 3 वर्सांचें भुरगें उलयना त्या भुरग्यान सारकें उलोवंक ताका जावच्याक पेकाट दूख गूण जावंक 4 कुटुंबांतल्या सर संद्यांक बरी भलायकी संतोश आनी घरांत शांती समाधान मेळोवंक एकल्याक राती सारकी न्हीद पडोवंक आनी मतीक समाधान मेळोवंक एका विशेश गरजा खातीर मागलां. तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर पडचे फोड रावोवंक शिरांची पिडा आंग दूख पोटाचे समस्ये किडनी समस्ये गूण जावंक आवयक बरी भलायकी सर अवघडांतले आनी पिडेशिडेंतले राखच्याक एकल्याचो दुबाव पयस वेच्या खातीर नाना रितीच्या पिडेन कश्टांच्या सर्वांक बरी भलायकी समाधान आनी धैर्य मेळच्याक दुबयंत मेळिल्ल्या कामांत तृप्ती पावोन काम बऱ्यान करूंक एका भयणीची गांठी दूख कान दूख आंगाची दूख गूण जावंक आनी दोळ्यांक दिश्ट मेळोवंक नवें घर बांदूंक चिंतलें काम सुफळ जावंक ओपन हार्ट सर्जरी जाल्या एका स्त्रीयेक बरी भलायकी मेळोवंक परगांवांक वचोंक विजा आनी बरें काम मेळच्या खातीर तेका आनी मागलां. एका मालगाड्याक ताच्या पाटीचें ऑपरेशन जाल्ल्या बेगीनच बरी भलायकी मेळोवंक तेगांचें शुगर नॉर्मल जावन भलायकी बरी जावंक 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक शुगरा वरवीं एकल्याक ऑपरेशन जाल्ल्याच्या मतीक सवकसाय मेळोवंक कॅनडा आशिल्ल्या दोगांक बरें काम मेळच्याक दुबयांत आशिल्लें बिझनेस बऱ्यान जावन कामागारांनी सांगातपण दिवंक दोगांची एलर्जी तशें आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक किमो घेवन आशिल्ल्या एकल्याक बेगीनच भलायकी मेळोवंक सबार तेंपातावन खाटीर आशिल्ल्या एका स्त्रियेक बेगीनच बरी भलायकी मेळोवंक BSc नर्सिंगान बरें करून शिकोवन बरें अंकान पास जावंक मतीक उजवाड पिरियड्स सायकल रेग्युलरली जावच्याक एका स्त्रियेचो हात दूख गूण जावन बरी भलायकी मेळच्याक CA तयारी करनासच्या दोगांच्या मतीक उजवाड मेळोवन परिक्षेंत पास जावच्याक ऑपरेशन थिएटर आनी एनेस्थेसिया टेक्नॉलॉजी कोर्स काण गेल्ले एकल्याक शिकोवंक बरी मोत आनी बरी भलायकी मेळच्याक एका वर्सांतून श्वासकोश आनी उस्मडातावन कश्टांच्या 8 वर्साच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्याक 50 आनी 1 वर्साचे कामकार चलयेक कॅन्सर आसा म्हूण डाक्टरान तिडशिला तिच्या बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबांची मागतात. ह्या सर देसावां खातीर आनी आमी मागोवंक आशेवन आयिल्ल्या सर्व आमच्या इराद्यांनी ह्या पुणथळार भेट दिवन झुजवाजाच्या पांयतळी येवन बरेपण जोडूंक आशेवच्या सर्वांक जावं पुरो कुटुंबांत शांत समाधान जिवितांत परिक्षेंत फुडारांत बरें जैत काजारी जिविताचें भाग भुरग्याचें देणें कुटुंबाचे समस्ये ह्या सर्वांतान सुटका मेळच्याक आनी कितें सर आशेवन हांगासर पावल्यात त्या सर्वांची आशा सुफळ जावं दी आनी ह्या दिसांनी आमच्या चलया भुरग्यांक तेणें जावचें सर्व असलें वायट निवरावन
हरी एकल्याच्या मतेक उजवाड मेळोवन हरी एकल्याक गौरव दिवचें तसलें जिवीत देव हरी एकल्याक फावो करून दी म्हणून सांजो देवाचा मुखांतर आमी मागता आसतना हरी एका अत्रे गुणायिल्ल्याचें जिवितांत जजेवाज बाप देवा तावन तांकां सर बरें मागून दिवन दी म्हणल्यार त्या आशेन सर्व आमी दिंबी गेल्या हातवेर करया एक आमच्या पायक नमान मरी एकानंद बापा हांगासर येयल्या हरी एकल्याक बरेंपण मेळोवन दी आनी मेळटा म्हणल्यार विश्वासान आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या पवित्र सांग तुझे रास आमकां येवन तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारान सांग आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमन मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावट तुज्या कुशीचें जेसू भगिवंती मरिये देवाचे मये आम पापयां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र ज्ञा जशा दे तसोत आनी सदां सर्वदा आमेन Baghevan Zuzeva Sajilladin, Somia Kakotkar, Somia Kakotkar, Krista Kakutam Chikar, Krista Ikamka, Krista Ikamka, Krista Dayana Ikamka, Krista Dayana Ikamka, Sergincha Deva Baba, Kakultam Chikar, Deva Puta Samsaracha Taroka, Kakultam Chikar, Deva Povitratmya, Kakultam Chikar, Santissima Trindade Ekas Deva, Kakultam Chikar, Goincha Benevolent Zalmalya Sanzuzevas Baba, Amapasat Vinatikar, आपल्या बापायच्या देवस्थाना वाढून आयल्या सांजुजेवास बापा Amapasat Vinatikar, दुबळीकायेची जिनी जिवन सो गुर्तू जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्या सांजुजेवास बापा Amapasat Vinatikar, सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजेवास बापा Amapasat Vinatikar, श्रीलंकांत दगदवणेक समटल्या कातोलिकांचे बिरमोत पावल्या सांजुजेवास बापा Amapasat Vinatikar, मोरियमाये सो सेवाक जावन आपणाकच मोरियमायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजेवास बापा Amapasat Vinatikar, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नासावन वेच्या कातोलीक पावर्त जीव केल्या सांजुजेवास बापा Amapasat Vinatikar, कोणताचे भक्तीपणादारण मोरियमाये सो मोग आमच्या काळजांनी बरोंको प्रेरण दिल्या सांजुजेवास बापा Amapasat Vinatikar, कष्टां समटल्ल्यांच्या गरजांक पावोन तांकां बुजयल्या सांजुजेवास बापा Amapasat Vinatikar, देवाचेर बावार दवरून जिणेंत आयले सर्व कश्ट अनवार दैराण सोसल्या सांजुजेवास बापा Amapasat Vinatikar, भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातरल्या पासोत देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजेवास बापा Amapasat Vinatikar, भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजुजेवास बापा Amapasat Vinatikar, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुजेवास बापा Amapasat Vinatikar, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले Bogus Amkai Sumya, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले Dainakamkai Sumya, देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले Kakultam Chikar, सांगात आमी नोवानेचे मागणे मागया हे संसेवास तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाची बेसव आमकां वाटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेंत मेलफांत तेच वटेन आमी चलच्या तुजें तांव प्रेरण घेता आनी आमकां जगोपान समर्पिता संसेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हासर लोकां वणच्याक तूं सुडसुडी जालोय अंतरान बडोवन आपल्या जिणेची वाट ओगिल्ले सशी तूं दवलोय तांकां जिविताचे उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सशी हाडले एमिसांव करतना तुका परत संसले म्हणना कश्ट म्हणल्यार तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या इकाली किर्लात घाल देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उबेज कर पेल्याच्या बाचे विशयांची तूं आमकां शिकय संसेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसली तांच्या जिणेनो बरवस्त हाडलोय जेजूच्या लना बोंडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणेवरी फाश केले आसा
जेजूचे सारखे दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टतले ते पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांज सेवास ह्या संवसारी देवाच्या तेतूर जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सेवे आसली आनी सपारान देवाचो आदर मेळस केलोय. आज सर्गरसान देवा संगीत वाचाय ते हांव तुजी मोगाळ दिस आमचे तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचे जिगवंत उक्त करता. आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजाक पाव आनी आमच्या पसो देवा लागीं माग. या घडये या म्हज्या गरजा पसो देवा लागीं विनंती कर. आतां आमच्या गरजां पासत आमी मागया. प्रत्येक जावन जर्मनींत एकल्याक इंटोरेंत पास जावच्या खातीर मागया. सांज सेवास देवाच्या मोगाळ बेगेतावन केदीस पयस वचूंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनाच्या सर्पसंतान आमकां राखून वर. भवता गाडवेची संगती बली जावन दिवं नाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलो मरियमेच्या गोपांत रावो आमकां तुजो आदार दी. अशे एक दीस आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनात जिवचे भाग आमकां मेळचे कर. आमेन. पिडेस्ता खातीर मागणी आनी आशिर्वाद. सोमयाचे नावी आमचो आधार. ताने रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध थराच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुझे काळीस कितले मोवाळ मुळ्ळे तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच बरी तुज्या सेवाका सांजुजे वासान आपले जिणी आनी मरणान जायते अजपा करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली. ताचे विणवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारणांतल्यो विणवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थया. आज सांजुजे वासाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजुजे वासाच्या विणवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उसवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकऱ्याची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचे बळ मेळो. आमेन. सांजुजे वास सर्गेच्या रासांत बापाच्या एकवटांत आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळे पवित्र सभा संतोष करीत आसा. तुमी सगळे त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुखोट चडोवन सासणाच्या संतोषा भोगूंक फावो. आमेन. आनी त्याच सडवंता देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांच आसूं. आमेन. Sanzuze vas papa Ogla pani mantuka Tutada kundi baba Nikna sadinaka
तुझे वास बापा आमकां बसत विनंती कर बघेवन कुसचे करुवे निवरमका आमचे देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन